प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव आमकां सदांच आपलेर विश्वास दवरून तो आमचे बरोबर आसा म्हूण भावार्थ दवरूंक म्हूण आमकां आपयता. देवान जेन्ना ही सगळी संवसार म्हूण रचलो तेन्नाच्यान तो सदांच त्या संवसाराक सांबाळीत म्हूण आसा. आनी बरेच फावट जेन्ना आमी पातकांनी म्हूण पडटा, आमचे मनान आमच्या काळजान एक भिरांत कशी म्हूण येता. कितें म्हूण आमच्या जिवितान घडतलें, पातकाक लागून कितें म्हूण आमकां सोंसूंक म्हूण पडटलें. पूण सर्वेस्पोर देव दयाळ काळजाचो आनी मनाचो जावन आसा. जेन्ना जेन्ना आमी आमची पातकां वळखून म्हूण घेता आनी ताचे सरशी परत म्हूण येता, तो आमकां आपले गोपांत म्हूण घेता, आमची पातकां बक्षिता आनी परतून फुडें वचोंक आमकां एक वाट म्हूण दाखयत आसा. आमच्या ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना आमी भिरांतान जर रावता तर आमी वाट चुकता. आनी तेच आयच्या पयले वाचपान आनी शुभ वर्तमानान आमकां दिश्टी म्हूण पडटा. जोजफाची जी भाव जावन आसले तेंच्यान कितें केल्लें ताका लागून एक भिरांत म्हूण आसली. आतां आमचो पाय मेल्या उपरांत जोजफ कितें म्हूण करतलो म्हूण, पूण तो जावन आसलो देवान विचून काडलेलो मनीस. पूण तो आपल्या भावांक बोक्षणें दिवन तांकांय आपणावन म्हूण घेता. आमच्या जिवितान आमी हेर मनशांक लागून आमी पातकांनी म्हूण पडटा. मनशां आमकां कितें सोंसूंक म्हूण आमकां लायतात, आमकां दूख म्हूण भोगता आनी ते पासत दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक आमच्यान फावो जायना. बरेच फावट भावा भयणींनी एके भाशेन गॅप म्हूण तयार जातात आनी आमी वेगवेगळे दिशेनी म्हूण वेता. पूण आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव आमकां सगळें कितें सोडून परतून गोपान आनी मोगान रावंक म्हूण आमकां आपयता. आमच्या जिवितांतली जी अडखण्यो जावन आसात त्यो सदांच देवाच्या हातीन दिवन दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक तो आमकां आयज आपयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान पूण जेजू आमकां तीच शिकवण म्हूण दिता. जर देवसारा वरवीं आमी भियोन म्हूण रावता, कित्याक तो आमकां पातकान म्हूण घालता, पूण आमची कूड, आमचें मन आनी आमचें जिवीत जें जावन आसा ती जेजून दिल्ली देणी. ते पासत देवाक आर्गां दिनवासणी दिवन ताच्या उतरा प्रमाणें सदांच आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया.